देवाचें उतर ह्या नियाळ मालान सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मोगाल भावा भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान जेजू विशीं बारीकसायेन विचार करूंक आमंत्रण दिता. जेजू कोण हो ताची खरी ओळख म्हाका आसा? हो जेजू देवाच्या पुताची खरी ओळख नासतना हांव जियेतां आनी जेजू क्रिस्ताचो खरो अनुभव घेवंक हांव अजून पावूंक ना काय? फिलिपियेच्या शेजारच्या प्रांतांत भितर सरतच जेजू आपल्या शिसां लागीं 2 म्हत्वाचे प्रस्न विचारता. पयलो, मनशाच्या पुताक लोक कोण सो धरतात? ह्या प्रस्नाक शिसांनी जबाब दिलो. कांय जाणां स्नानदाता जुआं, कोण एलिजा, दुसरी जेरेमियस वो प्रवाद्यांतलो एकलो कोण अशें म्हणटात. त्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दुसरो प्रस्न घालता, आनी तुमी म्हाका कोण म्हूण धरतात? तेन्ना पेद्रू रोखडोच जबाब दिवन म्हटलें, तूं क्रिस्त, जिवे देवाचो पूत. आयज आमकांच विचारूंक फावो, म्हाका म्हजी वळख आसा काय? हू एम आय? डू आय नो मायसेल्फ? हांव म्हाकाच वळखतां? लोक म्हाका वळखता जाल्यार म्हजी चाल, म्हज्यो खोरण्यो, म्हजी उतरां हाचे वरवीं लोक म्हजी नीत करता. म्हज्यो खोरण्यो, म्हजी वागणूक हांव कोण तें दाखयता. जेजू आपल्या शिसांची तपासणी करता खरो, पूण ताका आपणाची खरी ओळख आसली. उत्तम तरेन हांव देवाचो पूत आनी देवा बापान मनशा कुलाची सोडवण करूंक म्हाका पाठयला हें जेजू बेस बरें जाणा आसलो. पूण जो लोक ताचे सांगाताक आसलो तो जाणा आसलो काय? हेंच पळोवंक जेजू फिलिपेच्या शेजाऱ्याच्या प्रांतांत पावतच लोकांचें मन आनी शिसां लागीं लोक कितें उलयतात तें जाणा जावंक हे प्रस्न जेजून तांकां घातले. तांच्या प्रस्नाक शीस रोखडेच जबाब दितात. सिमा पेद्रू जबाब दिवन तूं क्रिस्त, जिवे देवाचो पूत अशें म्हणटा. खरेंच म्हणल्यार जेजू ह्याच जबाबाक रावतालो आनी त्या खातीर ताणें पेद्रूक म्हणलें, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गा आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. जेजून आपल्या शिसांक खोर आज्ञा दिवन आपणा विशीं कोणाकूच सांगूं नाकात म्हूण तांकां सांगलें. प्रार्थुया. मोगाल बाबा, तुजें उतर मानून घेवन आमकां तुजी कृपा दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक आमकां तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बराबर तुमी देवाचें उतर नियाळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर कुशाल राव, बरवंशान राव.